फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान राजीनामो दिवन 6 दीस जाले तरी अजून मेरेन फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्षाचे पद रिते आसा। पालिका संचालनालया कडल्यान फोंडे पालिके कडेन कसल्याच तरेचो पत्रव्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान नव्या नगराध्यक्षाची केन्ना निवड जातली म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडला। सध्या नगराध्यक्ष पदा खातीर वीरेंद्र ढवळीकार आघाडीचेर आसा, तशेंच हेर कांय जाण ह्या पदा खातीर भाशींक बांदूंक तयार आसात। रानात रोयणींचेर फुलपी अळम्यांचे आता दर्शन जावपाक लागला। दिवचलच्या बाजारात सयत दिवचल सांखळी मेन रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक येतात। प्रमाण कमी आणि मागणी चड आशिल्ल्यान अळम्यांचो भाव वाडिल्लो आसा। अळमी आयले कळटकीच येवपी वचपी लोकांनी थंय गर्दी केली। अळम्यांचे आटेक सुमार वाटे आशिल्ले, एक वांटो 500 रुपया। कळेच चड नाशिल्ले देखून हो दर पळोवन कांय जाण परतून गेले, पूण थोड्यांनी ती सांगता त्या मोलान विकत घेतले। ह्या हंगामातली ही पयली अळमी आशिल्ल्यान तांचे दर चडिल्ले आसतात। सामान्य मनशाक मात ते परवडचे नात। फुडल्या दिसांनी अळमीचे पीक वाडटले आणि बाजारात सगळे कडेन अळमी दिसतली, तेन्ना हे दर देंवतले असो अदमास आसा। येता ते फुडल्या 5 दिसां खातीर भारतीय हवामान खात्यान साउथ वेस्ट पेनिन्सुलर ईशान्य भारतांत गडगडाटा सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 16 जुलय मेरेन कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तशेंच तेलंगणा राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। मुंबईत लेगीत भरपूर प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास उक्तायत हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। सेगीत पावस पडलो तर मुंबईत सगळ्या प्रकारच्या येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटले। नेपाळात पालसना कोसळिल्ल्यान 2 बशी न्हंयत व्हांवून गेल्यो। ह्या दोनूय बशींनी ड्रायव्हरा सयत सुमार 63 प्रवासी आशिल्ले। त्रिशुली न्हंयत ह्यो बशी व्हांवून गेल्यो। दोनूय बशी काठमांडू वचपाक भायर सरिल्ल्यो। पालसना पडटकीच तांच्या वांगडा एंजल आनी गणपती ड्युलक्स ह्यो दोनूय बसी न्हंयत वचून पडल्यो। एके बशीत 24 आनी दुसरे बशीत 41 प्रवासी आशिल्ले। गणपती ड्युलक्स बशींतले 3 प्रवासी जनेलांतल्यान उडी मारिल्ल्यान वाटावले। पावस, हुंवार आनी पालसना कोसळिल्ल्यान नेपाळात मालमत्तेचें व्हड लुकसाण जालां। नेपाळचे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हांणी ट्वीट करून ह्या अपघाताचेर दुःख उक्तायला। घडणूक थळाचेर सोद कार्य जोरात चालू आसा। गोंयचे केरळचे नामनेचे कोंकणी कवी के अनंत भट हांकां शुक्रारा सकाळी मरण आयलें। कांय दिसां आदीं भलायकी वाडिल्ल्यान तांकां कोचीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। थंय उपचार सुरू आसतना शुक्रारा सकाळी तांकां मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी। अनंत भट एक प्रतिभावान कवी आसले। स्वतंत्र कविता निर्मिती वांगडाच तांणी जायत्या पुस्तकांचो अणकार केला। श्री रामचरितमानस ह्या संत तुळशीदास हांच्या हिंदी पुस्तकाच्या कोंकणी अणकाराक लागून तांकां 2006 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार फावो जाला। तुळशीदास, सुरभजनमाला, संगीत रूपका, कोंकणी गीतमाला अशी तांची जायती पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात। 1980 वर्सा केरळात प्रदर्शित जाल्ल्या तपस्विनी ह्या कोंकणी चित्रपटाचे ते संवाद लेखक आशिल्ले। तांचे पद्यरूपी आत्मचरित्र अनंतू 2012 वर्सा प्रकाशीत जाल्ले।
भाजप पक्षान 2014 ते 2023 या 10 वर्साच्या काळात 12.5 कोटी नोकऱ्यो दिवन रोजगार निर्माण केल्यात. तरणाट्यां खातीर रोजगाराच्यो संधी निर्माण करून दिवन भारत देशान हेर राष्ट्रां मदीं रोजगारां खातीर आपली सुवात घटमूट केल्ल्याचें सांगलां. हे फक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणात शक्य जावपाक पाविल्ल्याचें भाजप कार्यकर्त्यांचें म्हणणें. CISFात कॉन्स्टेबल पदांतली 10% अग्निवीरां खातीर राखून दवरल्यात अशी माहिती महासंचालक नीना सिंग हांणी दिल्या. हातूंत पिरायेच्या मर्यादेक ताकाय तशेंच आदल्या अग्निवीरांची शारिरीक कार्यक्षमते खातीर चांचण्यो जातल्यो अशें कळटा. CISFात आदल्या अग्निवीरांक भरती करपा खातीर सगळी वेवस्था केल्या अशें महासंचालक नीना सिंग हांणी कळीत केलें. सध्या पुण्यात झिका व्हायरसाच्या केशींनी सेगीत वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा. आतां मेरेन 18 सक्रिय दुयेंती आशिल्ल्याचें मुखार आयला. तातूंत ह्या दुयेंतींनी 10 गुरवार बायलांचो आस्पाव आसा. हाका लागून आतां लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. भलायकी खात्यान लोकांक सादूरताय बाळगून पावसांत जळाराक पोसपाक मेकळीक न दिवपाचो सल्लो दिला. गोंयांत आशिल्ल्या ITIंत आतां टुरिस्ट एम्बेसिडर हो नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. हातूंत विदेशी भाशा शिकयतले. फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 विदेशी भाशांचो आस्पाव आसतलो. गोंयांत येवपी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक बऱ्या पद्दतीन मार्गदर्शन जावचें ह्या हेतान हो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्यान उसगांवचे फिनोलेक्स कंपनीचे तांब्याचे केबल घेवन आयिल्ल्या ट्रकांतल्यान 20 लाखांचे तांबे फारायले. 26 टन तांबे ट्रकांत भरिल्ले, मात खाली करतना फकत 23.5 टन तांबे आशिल्ले. ट्रकाच्या ड्रायव्हरान कंपनीत ट्रक दवरून पळ काडलो. ट्रकांत तांबे कमी आशिल्ल्यान पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सरकाराचे मंत्र्यांमदी धुसफूस आता कारण थारला ओडिबीतले निर्णय घेतना मंत्री विश्वजीत राणे विश्वासात घेना म्हणून मंत्री बाबुशान केल्लो आरोप. बाबुशाचे आरोपांचेर मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घोव आयले भशेन जे कितें आसा ते चर्चेन सुटावे जातले. ताळगाव भाजपाची कार्यकारिणीची बसका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाला ताळगाव जाली. राज्याचो सर्वे करून खंय उणे पडले ते लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचे म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका सल्लो. सनबर्न या आशियातल्या मुखेल EDM फेस्टिवला वतीन तांच्या 18व्या पर्वाच्या वर्सुकी संगीत महोत्सवाची सनबर्न गोंय 2024ची घोषणा केल्या. 28 ते 30 डिसेंबर हे 3 दीस दक्षिण गोंयांत हो महोत्सव घडोवन हाडटात. हातूंत प्रेक्षकांक संगीत, फॅशन, जेवण आनी संस्कृतायेचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. अस्नोडासावन पंढरपुराक वचपी वेगनार गाडयेक सोलापूर महामार्गाचेर इनोवा गाडयेन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान वारकरी गौरी कुडतरकर मूळ कोलवाळे या बायलेक मरण आयले आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गौरी कुडतरकराची चलतना वाटेर भलायकी इबाडिल्ली देखून तिका गाडयेंतल्यान व्हरताले. अपघाता उपरांत इनोवा गाडयेचो ड्रायव्हर गाडी थंयच दवरून फरार जालो. पुलिसांचो तपास सुरू आसा. गोयच्या सगळ्या पंचायतींक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो पंचायत संचालनालयान आदेश दिला. तशेंच तांकां बाल ग्रामसभा घेतिल्ल्याचो दाखलोय दिवपाक सांगला.
वेदांता कंपनीक मायनिंग व्यवसाय सुरू करपाक हिसी दिल्ल्यान पिळगांव दिवचलच्या शेतकाऱ्यांनी मायनिंग खात्याचे संचालक नारायण गाडांची भेट घेतली. वेदांता कंपनीक ट्रान्सपोर्ट रुटाक मान्यताय दिल्ल्यान कशा तरेन अडचण निर्माण जाता हे स्पष्ट केले आणि मायनिंग येरादारी बंद करून शेतां वाचोवपाची मागणी केली. 2 दिसां भितर ह्या प्रश्नाचो सुटावो जावंक ना जाल्यार कार्यालया मुखार धरणे आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिली. उपरांत वेदांता कंपनीक दिल्ल्या ट्रान्सपोर्ट रुटाची पळोवणी करतले आणि निर्णय घेतलो अशें आश्वासन मायनिंग खात्याचे संचालक नारायण गाड हांणी दिलें. एसजीपीडीए मार्केटा कुशीकचो कोयर मडगांव पालिकेन उबारूंक नाशिल्ल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात. नितळसाण नाशिल्ल्यानूय डेंग्यू मलेरिया ही साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. किरकोळ नुस्तें मार्केटाची देखरेख करपा खातीर एसजीपीडीएन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुक्रारा एसजीपीडीए किरकोळ नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयलो. हे समस्ये विशीं येवपी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न मांडटलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे लुकसाण आणि डिमेन्शिया यांचे मदलो महत्वाचो संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यताय कमी आशिल्ल्यांची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारां तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाचे क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतींत डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. बेळगांव गोंय महामार्गावेल्या रामनगर अनमोल रस्त्यार 30 सप्टेंबर मेरेन 6 रोदांच्या वा ताचे परत चड वाहनांक बंदी घाल्या असो आदेश कारवारच्या जिल्लोधिकाऱ्यान काढला. खड्ड्यांनी भरिल्लो हो रस्तो व्हड येरादारी खातीर धोक्याचो थारो येता म्हणून ही बंदी घाल्ल्याचे आदेशांत म्हणला. दिसाक उण्यांत उणी 2200 पावलां चलची अशें म्हणटात. एका अहवाला प्रमाण दिसाक 2200 पावलां लेगीत चल्ल्यात काळजाचें दुयेंस आनी गोडेमूत जावपाचो धोको उणो जावंक शकता. चलतना स्नायू अंकुशन जाता, ताका लागून पांयांतल्यान रगत काळजा मेरेन पावता. हाका लागून काळजाचेर ताण येता. काळा प्रमाण तुमचें काळीज घट आनी कार्यक्षम जाता. वेगान चलप म्हळ्यार चड कॅलरी उणें करप न्हय, ताका लागून काळजाक बळगें मेळटा. जायत्या जाणांक घरांत चलचें काय भायर चलचें असोय प्रश्न पडटा. भायर चल्ल्यार सैमाचो सांगात मेळटा, जाका लागून चलपा वांगडाच ताण उणो जाता अशें म्हणटात.
दिवसाच्या आयडीसी वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्यांची पुराय हालत जाल्या. या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्लीं आसतनाच पावसाक लागून सगळे कडेन चिखल जाला. देखून ह्या रस्त्या वयल्यान चलप लेगीत कठीण जाता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात नवे नवे संधी उपलब्ध करून दितले. हातूंत मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि पीआरच्या भूमिकेचो आस्पाव आसा. तशेंच व्यवस्थापन मळावेल्यो नोकऱ्यो खासा करून भलायकी क्षेत्रात लेगीत बरी उदरगत जातली. मजगतीं हातूंत हवामानात जावपी बदलाची म्हायती दिवपाचो यत्न आसतलो अशें कळटा. आजकाल टॅटू काडपाची नवी फॅशन पळोवपाक मेळटा. मात टॅटू नांवाच्या ह्या फॅशनाक लागून लोक आपल्या जिवा कडेन खेळ करपाक लागले. जितले पळोवपाक हे टॅटू आकर्शक दिसतात तितलेच धोकादायकूय थारू शकतात. स्विडनाच्या एका पंगडान केल्ल्या संशोधना प्रमाण टॅटू काडीत जाल्यार रक्तांतल्या एका प्रकाराच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाक शकता. संशोधना प्रमाण 11,000 लोकां मदल्या 2,938 जाणांक 20 ते 60 वर्सां पिराये मदीं लिम्फोमा हो रक्ताचो कॅन्सर जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला. ही खूबच गंभीर गजाल जावन आसा. तेन्ना टॅटू काडपाक इत्सूक आशिल्ल्यान याची दखल घेवची. एकवीस नोव्हेंबराच्यान पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट झेवियर्साच्या एक्सपोजिशनाचा निमतान मुख्यमंत्र्यान आर्चबिशपांची भेट घेतली. कोण आनी कितले खास व्यक्ती येतले, कशी तयारी करपाक जाय हाचेर चर्चा जाली. 10 वर्सांनी एकदा जावपी एक्सपोजिशना खातीर बिल पास करपाची केंद्रा कडेन विनवणी केल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पॉप हांकां आपोवणे धाडपाची विनवणी केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जायते जाणांक तकली दुखली तर गुळी घेवप, थंडी वा जोर आयलो तर गुळी घेवपाची संवय आसता. दोतोराचो सल्लो घेनासतना अशा पद्दतीन गुळी घेवप साप चुकीचें. हाका लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. इतलेंच न्हय तर अप्लास्टीक एनेमिया सारको जिवाक धोक्याचो आशिल्लो रोगूय जावपाची शक्यताय उप्रासता. जेन्ना आमच्या कुडींत रक्तपेशी तयार करपी संस्था उण्यो जातात तेन्ना अप्लास्टीक एनेमियाचो धोको वाडटा. ह्या दुयेसाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दुयेसाचें मूळ कारण अजून स्पश्ट जावंक ना.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.